ही सध्याची म्हादय। म्हादयची गोंयांत एंट्री 70तल्यान अजून मे उजवाडूंक ना। म्हादय आटली, उदकाची पातळी सामकी पडल्या। म्हादयचे बंधारे ह्या सिजनात ताके प्रमाण केन्ना फुगलेच नात। हेच म्हादयचेर तिचे देगेर गोंयची भाटा कुळागरां। WRD म्हादयचे उदक पंप करून शिपणावळीक दिता, मात अंदू कितल्याशाच सुवातींनी उदक नाशिल्ल्यान WRDच्यो स्किमी बंद। पंपिंगाक उदक कमी पडटा। उदकाचे पंपिंगाक तात्पुरते बांद घालपाची पाळी। न्हंयक अशें पाणी अशें सुका नासलें, ह्या पद्दतीन सुका नासलें। अंदू ते खूपच अशें सुकले की अशें पंप हावज आहा न्हू ते सुद्दां अशें मोटराक पाणी सारकें मेळना। ते कारणान आतां बांद असो घातला, गव्हर्मेंटानूच असो घालून दिला तो आमकां। म्हाका दिसता की वरती एक वेळ डॅम घातला त्या कारणान जावं शकता, किंवा आनी एक कारणां कशी जावं शकता। एकदम लुकसाण। आतां एक वेळ पाणी निदान आत्तां तरी खूब जाय, गरजेची वस्तू पाण्याची आतां। सुपारी सुद्दां आतां आमची शेतकऱ्यांची सुपारी ह्या टायमार सारकी जावंक जाय न्ही, ती पाणी सारकें पद्दतीन मेळोंक जाय। पावसाक अजून बरोच तेंप उरला। शेतकारांक शेतां भाटां करपत म्हूण हुस्को। शेतकरी अदीकशे म्हादयचेर अवलंबून आसा आनी म्हादयचे लगत ज्यो बारीक बारीक झरी तळी कितें आसा पूण ती म्हादयक संलग्न आसा। म्हादयचें जेन्ना उदक सुकता तेन्ना त्याय तेचेर परिणाम जाता। आतां ह्याच म्हयन्यान आतां पाणी सुकलेलें आहा आनी 2 म्हयन्यांनी म्हाका दिसता तें सामकेंच कमी जातलें, की आमकां अशी परिस्थिती येयल्या की आतां स्कीम ती बंद जावपाची तयारेर आहा, की अश्यो स्किमी कितक्योश्यो बंद पडलेल्यो आसा। तेजेर पळोवचें बाबा कित्या खातीर पाणी सुकलां। हे आतां कर्नाटक ते सायडीन म्हणटा पाणी बंद जालें, तेन्नाच्यान म्हाका दिसता हांगासर हे शॉर्टेज जाला अशें म्हाका दिसता। म्हाका आतां ह्या गांवांत जाल्या सादारण 40-45 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा, पूण ह्या 20 वर्साच्या अनुभवान की आमची केन्नाच न्हंय अशी सुको नासली। म्हणजे आमच्या वर्साचे जे पीक आसा ते सगळे एका 15 एक म्हयनोभर तर पाणी ना जाल्यार गेले फुकट। म्हणजे शेतकरी परत आहा तशें गळपास लावचेली परिस्थिती येयली। म्हणजे महाराष्ट्रान जाता तशेंच आतां गोंयानय जावचेली परिस्थिती येतली। कर्नाटकान तेजें वळयलां जाल्यार तें पळोवचें आनी परत आतां आनी एक बंदर हें ती धरण बांदता तो जर बांदलो जाल्यार आमी सामकेंच 70 गोंयान म्हणलें पाणी देंवचें ना अशी परिस्थिती आसा आमची। हे भुरगे म्हादयचेर नित्याक शितळसाणेक येवपी। आनी अंदू पाणी काय कशें आहा? खूपच कमी आसा। पोरू कितें आहलें? पोरू आतां गुणो बुडा। आतां गुणो बुडा पयलीं। अंदू बुडा ना? ना। सो तुमी आतां काय मागता गव्हर्मेंटा कडेन बी? पाणी आसलें तशें वाडोवंक जाय। पाणी आसलें तशें वाडोवंक जाय। आनी ही वेळसाची न्हंय, ही म्हादयची उपन्हंय। तिची परिस्थिती तर सामकीच बिकट। ती तर आटून सापूच सुकल्या। हो वेळसाचे न्हंयवेलो बंधारो। एप्रिलातूच परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती। अंदूच अशें जालां, हेज्या पयलीं इतकें जावंक नासलें, पूण अंदूच जालां हें। आमी आतां शेतकरी बुडले, मोटर बसयलेत आनी कितें केलां मोटर स्टार्ट मारता म्हणल्यार पाणी 100 एकदां येता, मातशें दोबऱ्यान बी आसलें येतलें, मागीर पाणी खंयचें येतलें? तेवटेन म्हणटा तुमी हेतूर आडायली न्हंय, म्हादय आडायली, तेवटेच आमची वाट लायली। तेंच्यांनी पाणी परतपाचें ते कणकुपी देवळा कडसून परतून येलेंच। कळसा उदक वळोवंक गोंयच्या दोळ्याआड कर्नाटक कणकुंबी एक कर्मां आनी किजिलां करीत आसता। ट्रिब्युनल आनी सुप्रीम कोर्टान फटे दिवन पसून आटपना। कर्नाटकान गोंयांत येवपी म्हादयची कणकुंबी आडावन घालून नैसर्गीक दिशाच बदलल्या। इतलो ते पर्यावरणवादी बोवाळ मारताले तो परिणाम आतां दिसपाक लागला। म्हादय कर्नाटकान व्हेली। गोंयचो सरकार आनी सरकार पक्ष दोगूय बिजी पोटवेंचणुकांनी। ती म्हादय न्हय व्हांवत व्हांवत मागीर 70च्यान गांजे वयता, उजगांव वयता आनी तशी मागीर फुडें हीच म्हादय जी आसा त्या म्हादयचें रुपांतर जें आसा तें मांडवीन जाता। अंदू जर आमी परिस्थिती ही जर तर पळयत, उदक जें आसा म्हादयचें तें उदक सामकें कमी जाल्लें आसा आनी तेचोच परिणाम म्हणून बंधारे सुद्दां जे घातलेले आसा तेचो सुद्दां कांयच हांगासर उपयोग जातना दिसना। सबंद गोंया खातीर सुद्दां एक हो मोठो चिंतेचो विशय जावं येता। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान हांव विश्वनाथ नेने।